नमस्कार. हांव सिद्धी जी तारोलकर उलयतां. हांगा हांव आयज पवनवाडा केरी हांगा येयल्लें आसा आनी काल दिवाळीच्या दिसा सांजचे लक्ष्मी पुजनाच्या टायमाचेर हांगा पावस सुरवात जाल्ली मातशी आनी वादळ येयलें. वारो कसो येयलो आनी फाटल्यान फुडल्यान खंयच कितें जावना, पूण हो इतलो जो बेल्ट आसा पवनवाड्या वयलो थंयसर मातशें खूबच लुकसाण जालें लोकांचें. झाडां पडलीं, लायटीचो खांबो पडलो, रातभर लोकांक लायट ना आनी झाडां थोड्यांच्या घरार पडून आर्थीक नुकसानी जाली लोकांक. आनी बरें जालें की जिवीत हानी जावंक ना, कोणाक लोकांक कितें मातशें पासून कितें नुकसाण जावंक ना, पूण घरांचें नुकसाण जालें. घरांचेर झाडां पडलीं, लोकांचे पत्रे उबोन गेले. सो आयज हांव हें सगळें पळोवंक येयल्लें आसा. जीत हो सदांच हांगा लोकांक हेल्प करपाक हांगा येताच आनी लोकांची हेल्प करपाक तो सदांच तयार आसता. सो आयज आमी येवन पासून आमच्या कडेन जशी जाता तशी लोकांक हेल्प पुरयल्ली आसा आनी सगळ्यांची जेंची कितें कितें नुकसाण जालां ती पाहणी आमी केल्ली आसा हांगा. सो जी मांद्रेम जी आमची MGP आसा ती सदांच लोकांच्या हेल्पा खातीर तत्पर आसतली, लोकांक हेल्प करतली आनी अशीच लोकांक हेल्प करीत रावतली. इतलेंच सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां.